बरें करूं म्हणटा कित्याक आमच्या स्टाफाक लागून ही केस बरे बेगीन फास्ट डिटेक्ट जाली आनी आयज आमकां जे रोकोजीन आनी तेजी टीम येयले फेलिसिटेट करपाक येयले खातीर हांव तांकां देव बरें करूं. खुशी दिसता की आज आमकां हांगासरले लोकल आमचे सोशल वर्कर मिस्टर रोकोजिनो आनी पंचायतचे आरोसी पंचायतचे आमचे पंचायत मेंबर्स आनी त्यांची टीम सगळे हांगासर येयला विथ अदर सोशल वर्कर्स आनी आमकां फेलिसिटेट करपाक हो एक गूड स्टेप जो आमकांय बरें दिसता. आमकांय खूब हें दिसता की आमकां आनी बऱ्या भशेन काम करपाचें. हितून एक अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट जालो आमचे कोर्तालीम विलेजान आनी हितून एकटो पिंकू लोबो हेजो एक मरण जालें आनी तेजो एक्यूज ताजोच फ्रेंड आलेक्स कुतिनो हे दोनूय फ्रेंड्स एका जाग्याचेर एक एबंडन एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंगेन वचून पिताले आनी अशें तांचे भितर कितें जालें आनी तेणें ताजो मर्डर केलो आनी एक अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट मातशे गांवांत एक सेन्सेशन जालो. बट कांय कळनाशिल्लें इनिशियली जेन्ना आमकां कळ्ळें हो इन्सिडंट जालो समथींग अरावंड 7:15 टायमाचेर एक्झॅक्ट टायमींग आनी आमकां कळटा म्हणून समथींग इट वॉज 8:30. बट आमी इमिजिएटली सगळे कामाक लागून आनी विदीन आवर्स आमी आमकां यश मेळ्ळें आनी ही केस आमी डिटेक्ट करपाक पावले. आनी हितून आमचे वेर्ना पुलीस स्टेशनाचो खूब हात आहा. PIन एकदम बरें काम केलें हितून मेल्सनान आनी ताजी होल टीम अदर टीम आमचे आसा ते प्रेजेंट तेंच्यांनी बरें काम केलें आनी इमिजिएटली ही वर्कआवट केली आनी ते हाडून आतां आमी फुडें ताजी कारवाई चालू आसा. बरें दिसता आमची ही एक्शन लोकांनी हांगासर आमकां एप्रिशिएट केलें तेंच्यांनी एक्नॉलेज केलें आनी हांगासर येवन आमकां एक फ्लावर्स दिवन आमकां एक एप्रिशिएट करून बरें दिसता आमकां आनी आमकांय फुडें तांकां आमी बरें काम करपाचें आमकां आनीक आमकां एक प्रोत्साहन येता. आज तर पेपराचेर चोयलें आनी मिडियाचेर चोयलें हांवें म्हणलां ते भाशेन काळी कुपां पुलिसेचेर येयलें. अरे काळी कुपां पुलिसेचेर येवपाक पुलीस इज ए ऑथॉरिटी. तेंच्या वयर आनी हेड आहा होम डिपार्टमेंट आहा. जर तर होम डिपार्टमेंट तर सारकें ना. आज आमी पळयताय कितले वस्तू होम डिपार्टमेंट आपल्याचें काम सारकें कोना. आतां एक ऑफिसां स्टाफ आसता स्टाफ काम कोना जाल्यार काम करून घेवपाचें काम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. सो तांकां डिफिकल्टी आहा ती सॉल्व करपाक कोण मुखार सोनाय देखून आमी दाखोवपाक सोदताय देर आर सम पुलीस ऑफिसर्स देर आर सम पुलीस स्टेशन हू आर वर्किंग व्हेरी हार्ड आनी ते भाशेन आमी दाखोवपाक सोदता आमचे वेलसांव वेर्ना पुलीस स्टेशन इट्स ए क्लीन पुलीस स्टेशन आनी बरें काम करपी ऑफिसर आमचे मदें आहाय तेंच आमी आज लोकां मदें दाखोवपाक सोदताय. लोकांक कितेंय म्हणो पूण आमी करून दाखयताय कितें सगल्यांकूच ब्लेम कोण फायदो ना. आज डॉक्टर्स आहाय डॉक्टर्स आज इतलें काम कोताय पूण आमी तांकां ब्लेम कोताय. 100 तुले 100 केन्ना एक ऑपरेशन केल्यार ते उरचे न्हय ते 10 जाण मोतले पूण ते आमकां देवान कितें निर्मिलां तें घोटोलें. सो हेंच होच म्हजो लोकां एक हें आनी आमी पयर सांगलां तें कितें जालां आमी पुलिसे मॅडमांतल्यान चोयलां की तें पिवन जालां पूण पिता तांकांय बी कितें तरी वावर आहा. आज सोसायटी सगळे निग्लेक्ट कोता. आतां ह्या भुरग्या पिवन थिंगा इतलो तेंप आसलोलो सोसायटीचेंय काम आसलोलें की बाबा ते पिवन थिंगा रावताय तांकां. We are all gathered here to celebrate felicitate DYSP Salim Sheikh and PI Nelson Kulas, who's heading the Verna Police Station. I, as a representative of Consaule Marusi Quili Panchayat, would like to thank and congratulate Salim Sheikh and PI Nelson Kulas and the entire Verna Police Station for helping and serving the people of Goa.